बनावट डॉक्युमेंटांनी जमनी बळकावपाचे केशींत दुसरी अटक एसआयटीन आनीक एकल्याक उखल्लो। आसगांवचे केशींत सांतिनेजच्या मोहम्मद साफीक अटक आनीकय कांय जाण लायनीर। पंचायतीचे वेंचणुकेक कळाव हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस। पंचायतीचेर प्रशासकाचे नेमणुकेक सुकूर पंचायतींतल्यान आव्हान। कोर्टान मागली सरकाराची जाप। केस 27 जूनाक। महाआघाडी सरकार पट्ट काय उरता। ठाकरेच्या खुर्चेचेर आयले। शिंदेचो गुवाहाटी सावन 40 आमदाराच्या तेक्याचो दावो। ठाकरे म्हणटा समोरासमोर उलयात, राजीनाम्याक तयार। मायनिंग लिजांची पावणी करपाच्या पावड्यार पावंक 2 ते 3 म्हयने तरी लागतले। मुख्यमंत्री म्हणटा पावणेक वचचे आदीं सगळ्यो गजाली घालच्यो पडटल्यो जाग्यार। कोमुनिदाद कोडाचे दुरुस्ती विशीं येणावळ मंत्र्याच्या राज्याक कांयच खबर ना। कोमुनिदाद कोड दुरुस्तीक विरोध। प्रस्तावा आड कोमुनिदादीची म्हापशा ब्रेस्तारा निर्णायक बसका। बांयगिणी कोयरा प्रकल्पाक जमीन घेतली तेन्ना लागसार बांदकामां नाशिल्लीं। टीसीपीन 500 मीटर बफर झोन केलो 200 मिटरांचो। बांदकामां येवंक कशीं दिलीं? बाबुशाचो टीसीपी मंत्र्याक प्रस्न। बुधवार बेस्तार गोंयांत दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। शिरोड्या उजगांवां झाडां कोसळ्ळीं। लायटीचे खांबे आडवे। म्हापश्या घरांनी बुडटी। अटल सेतूचो एंट्रन्स रॅम्प उदका पोंदा। अफगाणिस्तानात मोठ्या तांकीच्या भूकंपात हजारां वयर सोंपले। शेकड्यांनी जखमी। हेलिकॉप्टरान रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू। मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय।